चुंगलीना मेदी सशी एकवटल्या विकाल सामोना अर्गानी तांची सुची सोडवून नियारू सांगाता मेळून चिंताम सर्गीचे जीवन वंदन सर्गी बापा वंदन सोडवंदारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाच्यानो अर्गां बलिदान भेटो आमी देवाची परजा ह्या एमकारिस्ताच्या मेजा बोवारी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती आमी उपकारी मोनाचे आनी काळजाचे मिशनरी जावंक आपोवणें दिता. देवान आमकां सर्वांक विविध देण्यांनी नेटयला. तो हर एका दिसा आमची जतन घेता. आमकां सर बरेंपण मेळाचें तर आमी उपकारी मोनाचे जावंक जाय. देखून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार उपकारी मोनाचे व्यक्ती जावन जियोवच्याक गरज असली कृपा मागया. आज आमच्या फिरगेचेन काजारी जोड्यांचो दीस आचरण करचे संदर्भी लग्न दिसा अल्तरी समोर दिल्ली ती मोगाची आनी विश्वासीपणाची भास थिरासनेन पाळूंक सर जोड्यांचेर सोम्यांची आशिर्वादां आनी कृपा मागया. सांगाताच आज बगंबिला पयल्या वाड्याघरा आमी आमची वाड्याचे पात्रोन जेजूचे ल्हान फूल सांत तेरेसाचे फेस्त आचरण करचे संदर्भी आमच्या फिरगेचेन वाड्यान कुटुंबान आसच्या हर एका पिडेस्तांक बरी भलायकी लाबोवंक मागता आसतना सांत तेरेसाची देख घेवन सर फिरगस कुटुंबां देवाक मानवाल्ली आनी सोम्याच्या मोगान भरलेली कुटुंबां जावन बांदून हाडूंक सांत तेरेसाची मजत मागया. मोगाच्या भावां भयण्यांनो, खरी एका फिरगजेची ह्या दियेसीजेची खरी आस्त म्हळ्यार कुटुंबां प्रास वर्ती आस्त दुसरी ना. आनी आज इतलीं कुटुंबां हांगा सांगात आलतारी मुखार आयलीं. तांणी धूप घालन सिंबॉलिकली म्हणटा आमी एक सांकेत रितीन केल्लें. धूप घालचो परमोळाक मात्र न्ही, ह्या धूप घालची गिरांत म्हणून न्ही. धूप आनी वाती हाका दोनांक एक विशेष अर्थ आसा. धूप देवा मुझे मागणे मुझे जिवीत धूपा बरी तुझे सर्शीन वसों दी. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಧೂಪದಂತೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಸೇರಲಿ. ಓ एक संकेत
आनी दुसरें वाती, देवा म्हजें जिवीत वाती बरी कोरगोन कोरगोन उणें उणें जावं दी आनी एकल्याक बरेंपण जावं दी. ह्या कुटुंबा पासत मागया आमी, देव तांचेर सुबाम आशिर्वादां घालून दी. ही कुटुंबां पवित्र करून दी देव, आनी ह्या कुटुंबांक पळोवन बाकीच्या कुटुंबांकी एक उत्तेजन प्रेरण मेळोन दी म्हूण सांगून व्हडा कालत्यापणान मागया. सांगत आसा आमी मनशां अस्कत, आमी दिसाक जायते पटी पडटा, पूण देवाच्या आदारान मात्र आमी उठोवंक शकता. हे मतीन दवरून देवाचें बोगसाणें आनी काकळूत मागया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मोनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, वो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बागेवून सदांच हांव वाद मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करत प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सुमिया काकळूत सुमिया काकळूत Krista kaklutke Krista kaklutke Sumia kaklutke Sumia kaklutke. नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दुर्वैभवापासून आम्ही तुका वागता. सोम्याचे सुप्रिस्ता बापाचा इतिहास पुता सोमिया देवा देवाची शिल्ये तू संसाराची वार्ताची काकळूत तू बापाच्या तुझ्या कोसलात आमची मागणी मानून घे. त्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन प्रार्थुया. देवा आमच्या मोघाळ बापा, तुका म्हणटात तसल्यो सुकर्ण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे अत्रेग आनी सदां त्यो शेवटाक पावोवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना.
आयाच्या दुसरे पुस्तकांतले वाचप तवल सिरिनाचो कोटकार नामान जॉर्दनान देवलो आनी देवाच्या मनशान सांगले प्रमाणे 7 पटी न्हंयक बुडलो. ताचें आंग एक ल्हाना भुरग्यांच्या आंगा परी जालें आनी तो नितळ जालो. तो आपल्या सगळ्या परिवारा सवे देवाच्या मनशाची परतून गेलो आनी ताचे मुखार रावन ताणें म्हळें, सगळे पृथ्वीचे इस्रायलान शिवाय हेर खंयचे देव ना म्हणून हांव आतां जाणा. दया करून तुज्या सेवकाची एक काणीक स्विकार कर. एलिशान जाप दिली, हांव सेवा करता त्या देवाच्या जिवाचो सपत हांव कांयच स्विकार करचो ना. नामानान ताका आग्रो केलो पूण ताणें ती इन्कार केली. नामानान म्हणलें, तूं ती स्विकार करिना जाल्यार दया करून 2 काचराचेर व्हरूंक जाता तितली माती व्हरूंक तुज्या सेवकांक परवानगी दी. कित्याक ह्या फुडें हांव सरस्वरा शिवाय दुसरे खंयचेच देवाक होम बळी वा यज्ञ भेटोवचो ना. देवाचे उतर हें. आपली सडवून सर्वेस पोरान कळीत केल्या. जनगावचे आपली सडवून सर्वेस पोरान कळीत केल्या. सर्वेस पोराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बवळ्यान जैताने आपणायला. जनगावचे आपली सडवून सर्वेस पोरान कळीत केल्या. सर्वेस पोरान आपली सडवून कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपली निताने उघडल्या. इस्रायेलाच्या घराण्यातय ताका असलेल्या विश्वासी मोगासो ताने उगडास काढला. जनगावचे आपली सडवून सर्वेस पोरान कळीत केल्या. प्रितुमे शेकान शेक असलेल्या लोकान आपल्या देवाची सडवून देखल्या. सर भूनिवासियानो, सर्वेस पोराक जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावून ताका हरसिया. जनगावचे आपली सडवून सर्वेस पोरान कळीत केल्या. जनगावचे आपली सडवून सर्वेस पोरान कळीत केल्या. पावलून तिमोथीक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वचप बो मोगाच्या पुता. मेल्ल्यांतलो उठयलो जेजू क्रिस्त दाविदाच्या संततीचो म्हूण उगडास कर. ही हांव परगट करता ती सुवार्ता. हे सुवार्ते खातीर एक अपराध्या बरी म्हाका कश्ट सोसूंक मेळटात. बंदिसाळेन सयत हांवें रावचें पडटा. पूण देवाचें उतर सांखळीन बांदूंक जायना. देखून हांव सोंसता ते सगळे देवान विंचून काडलेल्या खातीर सोंसता. जेजू क्रिस्तातय तांकां तरण मेळच्याक आनी ताचे बराबर ताणें सस्नीक महिमा जोडच्याक हें हांव सोंसता. ही सांगणी निजायकी सारकी. आमी ताचे सवे मेल्याव जाल्यार ताचे सवे जियेतल्याव. अखेर पर्यंत ती रावूंक जाल्यार ताचे सवे रजवट करतल्याव. आमी ताका नाकारूंक जाल्यार तोय आमकां नाकारतलो. आमी बेविश्वासी जाल्यार तो विश्वासी रावतलो. कित्याक आपणाकच ताच्यान इन्कार करूंक जायना. देवाचें उतर हें.
सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेसू जेरुसलेमाक वचूंक म्हणून समारिया आनी गालिलिया प्रांताच्या गडी लागशिल्ल्यान समकतालो. तो एक हळ्ळेंत रिकतना 10 जण कोडकार ताका मुखार मेळ्ळे. पयस रावन व्हडल्या ताळ्यान बोप मानते म्हणाले, जेसू मेस्त्री आमची काकुळट कर. तांकां पळयोवन जेजून म्हळें, वसा आनी तुमकांच याजकांक दाखया. वेता वेता ते नितळ जाले. तांचे मदले एकलो आपूण नितळ जालो ते पळयोवन व्हडल्या ताळ्यान देवाक वर्णीत पाटी आयलो आनी जेजूच्या पांया मुळांत सर पडून ताचो उपकार बावडूंक लागलो. तो एक समारियागार. जेजून ताका सवाल केले, 10 जण नितळ जाल्ले न्हय, हेर 9 जण खंय आसात? ह्या परगव्या शिवाय पाटी येवन देवाक वर्णितलो हेर कोणूच ना जालो गाय? उपरांत जेजून ताका म्हळें, उठ आनी तुजी वाट धन चल, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. देवाचें उतर हे. देवाक आमची विसर पडोवंक ना. हे एक उडास दवरल्यार पुरो. देवाक आमची विसर पडोवंक ना. आज प्रस्तावनांत आमी आयकलें, आमकां उपकारी मोनाची जावंक आज आपोवणें दिता. चड जावन ह्या 10 जाणां कोडकारांच्या विशीं आमी नियाळ करता आसतना एकलो उपकार पेटोवंक म्हूण सावन फाटीं आयलो, ताचेरच आमी आसां. नाका म्हूण सांगना, पूण आमी आनीक मुळाक वचोंक जाय. क्रूड ऑयल धरणी पोंदा मेळचें मोगाच्यानो, तातूंत पेट्रोल एक मात्र. सरुणें 1000 प्रासी चड बाय प्रोडक्ट्सां जातात खंय त्या क्रूडांतावन. दुदान थावन युरोपाक कोणी गेल्लीं आसा जाल्यार, अमेरिका परा गेल्लीं आसा जाल्यार चीज 100 आनी विविध नमुन्याची आसा खंय. तांदळा तावन करच्यो वस्तू आमकां हांगा कळ्ळ्या प्रमाणें कांय 25-30 म्हणी करता आमी, ताका विंगड नांवांय आसात. देखून एक उपकार आठोवनी एक मात्र, ताका आमी मुळाक गेल्या जाल्यार देवाचें व्हडपण आमी वळखून घेतलें जाल्यार मागीर दुसऱ्यो वस्तू संगती आसात. देखून आज देवाक आमची विसर पडोवंक ना, आमची मात न्हय कोणाचीच विसर पडोवंक ना. तसलें एक घडीत आज आमी पळोवंक जाय. 2 आज पयल्या वाचपांत आनी आयच्या वांजेलाच्या वाचपांत ही चारित्रीक 2 गणितां. रायांच्या 2ऱ्या पुस्तकांतलें वाचप आज आमी आयकलें. आज नामानाक बरें करचें. सिरियान इज्रायलाचेर धाड घाल्ली आनी लोकांक व्हेल्लें. आनी त्या लोकांक व्हेल्ल्या वेळार एका ल्हानशा चेडवा भुरग्याक ताणें गुलाम करून व्हेल्लें. मोगाच्यानो, देवाच्या त्या चरित्रेंत हर एकलीं आसात. देवाक कोणाचीच विसर पडना. हें उडास आमी दवरया. कित्याक म्हळ्यार आयच्या ह्या चरित्रेंत हांव आनी तुमी आसां. आमी हर एकलीं आसां. देखून आमचो एक खेळ, आमचो पात्र आमकां खेळोवंक आसा. आनी थंय वेल्ल्या कडेन कितें जालें, ह्या चलयेक तो नामान व्हडलो मनीस, अधिकाराचो मनीस, पूण कितें करचें, ताका पिडा आसा. आनी ह्या चलयेक ताच्या घरा गुलाम जावन विकलांगी या दवरलांगी म्हूण कळीत ना. पूण तो बरो मनीस, मोयपासी मनीस. आनी ह्या चेडवा भुरग्याक आपणाच्या दनयातय बारीक अभिमान आसा. आनी हें चेडूं भुरगें करगाता, अरे म्हज्या दनयाक असली एक पिडा आसा. म्हजे वरवीं कांय करूंक जायना, पूण म्हज्या गांवांत जर तर म्हज्या प्रवाद्याक पळय देव कशें करता पळय कामां. हें चिंतूंक गेल्यार कांय म्हयन्या गांठल्यान गेल्यार आमी बसून चिंतीत कोण ना. हें चेडूं भुरगें चिंता, म्हजे वरवीं म्हज्या दनयाक कांय करूंक जायना, पूण दनयात मोग आसा ताका. म्हज्या प्रवाद्याक जर तर इज्रायल गांवांत म्हजो धनी वचून मेळिल्लो जाल्यार ताका म्हजो प्रवादी बरोय करतो. आनी ही गजाल तें चेडूं भुरगें आपणाच्या धनीनेक सांगता आनी धनीन धनयाक सांगता आनी धनी भायर सरता. ताच्या परस पयल्यान तो वचून रायाक सांगता आनी राय कागात बरयता, तूं वच.
तो राय आनी एका राया कागात बरयता. तुमी वाचलें जाल्यार मोगाच्यानो एक सुदाहरण एक पिंतुरा भाशेनी पिक्चरा भाशेनी गडिता आमच्या दोळ्या मुखार येवंक जाय. आनी हे कागात मेळ्ळ्यांत इस्रायलाचो राय दिसपर म्हणलें बरी जाता. अरे एका कोडकाराक गूण करूंक तो म्हाका कागात बरयते आसा, हांव कितें देव गी, म्हजे वरवीं जाता गी. आपणाचें वस्तुरां पिंजून दिसपर जाल्ल्या संदर्भार प्रवादी म्हणटा, राया तूं दिसपर जायनाका, ताका म्हजे सरशीन धाड. सगळ्या संवसाराक कळोवन दी देव आसा आनी देवाचो प्रवादी आसा. आनी थंयसर तो गेल्ल्या वेळार प्रवादी भायर येना. ताणें चिंतलें हांव एक व्हडलो कमांडर, प्रवादी भायर येतलो, म्हाका स्वागत करतलो, कितें जाय करतलो. प्रवादी येवना. प्रवाद ताच्या साकराक सांगता, वच आनी ताका सांग 7 पोटी जॉर्दान न्हंयेंत तो बुडोवन दी. मोगाच्यानो बोवार्थाची परिक्षा थंयसर सुरू जाता. आनी तो म्हणटा कितें आमच्या गांवांत न्हंयो नात गी, हांवें थंय न्हांव नजो गी, हांगा येवन ह्या न्हंयेंत न्हांयचें गी. तरी ताचे साकोर ताका म्हणटात, तूं हाच्या प्रास कठीण तुका सांगलें जाल्यार तूं करतोय कोण ना, हें करूंक तुका कितें समस्ये. ह्या दिसांनी इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचेर त्या नामानाचे भारी एक ल्हानशी एक डॉक्युमेंटरी तांणी केल्या. अपुरबाय अवकाश म्हणल्यार युट्यूबाचेर केलें पळया, बरें पिंतुरा भशेन केलां. आनी हो मनीस वेता, पयले पटी बुडता कांय जायना, दुसरे पटी बुडता कांय जायना, 6 पटी बुडता नाय कांय जायना, आनी 7वे पटी बुडता आसतना मोगाच्यानो देवाक नामानाची विसर पडोवंक ना. इतल्या हजारो मैलांचें पयनकर्न व्हडा भावार्थान देवाच्या पांयान ताळा आनी देवाच्या प्रवाद्या सरशीन आयिल्ल्या मनशाक देव पाठी धाडिना म्हणलें. देवाचें बरेंपण, देवाचें उदारपण थंयसर स्पश्ट जाता, प्रत्यक्ष जाता, ताची खात सोमा जाता. आनी तो वळ तो म्हणटा, इस्रायलांच्या देवा भायर दुसरो देव ना. मोगाच्यानो हें सगळें जायचें जाल्यार देवाच्या त्या मांडावळी प्रमाणे त्या रायान ह्या रायाचेर धाड घालीची आसली. जायत्यांक गुलाम करून व्हेल्लें. ह्या ल्हानशा चेडवा भुरग्याकय देवान थंय व्हरीचें आसलें. त्या चेडवा भुरग्या मरेफात त्या दनयाक कळाचें आसलें, दनयान थंय थावन हांगा येचें आसलें. आनी आतां दनयाचे विशय पळया, तो म्हणटा, नामान म्हणटा, इस्रायलाच्या देवा भायर दुसरो देव ना. आनी निमाणें तो म्हणटा, हांव येता आसतना कित्याक म्हाका ह्या निजा देवाचें आराधन करूंक जाय, म्हाका इल्लीशी माती हांगाची व्हरून वचोंक पावो सोड म्हाका. व्हर म्हणटा आनी माती व्हरून वेता. ताच्या बोदें एक वाक्य आसा थंयसर, प्रवाद्या लागीं म्हणटा, हांव आतां पाठी गेल्या मागीर म्हज्या राया सांगता, म्हाका परतुनी कांय तो वेताना ताणें वेच्या त्या देवळांगी वचोंक म्हाका पडोवंक पुरो कोणना. तो खंय येता तें म्हाका वचचें पडटलें, देखून म्हाका देव माफ करूं दी. प्रवादी म्हणटा, ताचे बराबर तुका वचोंक पडल्यार वच, कित्याक म्हळ्यार तूं आज तावन पातयेवचें खऱ्या देवाक. मोगाच्या कुटुंबाच्यानो सांगात तशी पिरगस कुटुंबाच्यानो देवाचेर अखंड पातयेनी दवरूंक, कित्याक म्हळ्यार आमी बोब मारतना देवाक आमची विसर पडना. आनी ताच्या मोदें घालें जालें इल्लेशें. तो प्रवाद्याक दिवंक म्हूण मस्तू हाडना आयिल्लो, भांगार रुपें वस्तुरां पुरो हाडना आयिल्लो. प्रवाद्यान कांय कान घेवंक ना. उडास दवरूंक जाय, बेसांवां आनी मागणें फ्री. बेसांवां आनी मागणें फ्री. देव ह्या संगतींक पयशे कान घेना, ते कांय दुसऱ्या खंयच्याय रुपांनी तुमी दिवन कोणाकी बरेंपण जायचे, प्रवादी पयशे कान घेना. पूण आतां असो सेवक आसा तो गेहाजी, तो आबलेशी जालो. आनी तो फाटल्यान धांवता, 2 जाण सैरे आयल्यात, म्हज्या दनयान म्हज्या कांय कान घेवना, कांय इल्लें म्हाका दीत, म्हाका न्ही तांकां दिवंक जाय. आनी तो कान घेता, पाटी येवन पावच्या प्रास पयलें प्रवादी सारता, तूं खंय गेल्लो ही, कोणा गोत्तू ना. थोड्यो संगती मोगाच्यानो आमी चिंताव थोडे पडेन कोणा हाकी कळीत नात. ह्या वास्मान जायत्यो संगती आसा, थोड्यो संगती मात्र उल्लेख करच्यो. ताणें चिंतलें कोणाकच कळीत ना, पूण प्रवाद्याक कळना. तो देवाचो मनीस तो, आनी तोय सारता, तुवें ताचे कडचें मागोवन हाडलां, ताचें कोड तुका येतलें. गेहाजीन मागोवन घेतलें. ह्या संगती विशयांत गमान दिया उपरांत तुमी नियाळ करा, कित्याक अशें जालें कळीत ना. आनी थंयसर गेहाजी पिड्येन बुडलो. परतून ताका कांय 14 पटी कांय न्हंयेंत बुडोवंक पडलें की आमकां कळीत ना, त्या विशयान सांगोना. पूण देव ताची बोबाय खातलो, हें मात्र आयच्या वास्पांत स्पश्ट जाता. दुसरें, हे 10 जाण कोडकार. हांगासर एक आमच्या मतीन आमी दवरूंक जाय, कोडकार शहराक येवंक नात, कोडकार आसल्या कडेन सोमी वेता. आमी आसच्या परिस्थितींत
आमी आसच्या त्या संदर्भांनी त्या सुवात्यांनी देव दिसपडतें पाशार जाता मोगाचें न्हू. ही पातयेंनी आसूं दी. तुम्ही माडामळान काम करतना देवी त्या माडामळाच्या देगेन चलोवन चलता. तुम्ही माडया मळान काम करतना तो थंय आसा, रब्बराच्या मुळान तो आसा, बास्सार येतना आसा. आमच्या देगेन देव कैंगे कडेन मळबार मोडांच्या वयर बसून ना, देव आमचे मोदें आसा. इमॅन्युएल हें सत क्रिस्मसा दिसा आमी नियाळ करचो. आनी हांगासर स्पश्ट जाला कोडकारांची गत समजाल्लो सर्वेस्पोर देव तांच्या मोदें येता. कित्याक म्हळ्यार 4 वर्गांचे मनीस तांकां समाजेंत मान नातलो खंय. एक दुबळ्यांक देखून पवित्र पुस्तकांत अनावीम ऑफ यावे म्हूण सांगलां, देवाचे दुबळे. देखून दुबळ्यांची बॉब पयल्लें देव आयकता. देखून आमचे मोदें कोणी दुबळीं आसा जाल्यार मोगाचें न्हू, तांच्या बोबेक खान दाट करचें न्हय. केन्नाच एका दुबळ्या मनशाच्या बोबेक कान दाट करचें न्हय. दुबळ्यांक मान नातलो, कोडकारांक मान नातलो, दोळे नातल्यांक आनी भुरगीं नातल्यांक तांकां एका तीन शिराप पडला म्हूण सावन लोक चिंतालो, देव चिंतिना. देव चिंतिना. देखून पवित्र पुस्तकांत जायत्या भुरगीं नातल्यांक तांच्या तांच्या वेळा प्रमाणे येवन देवान भुरगीं दिल्लीं आसात. जर तर आज कुटुंबाचो दीस आचरण करतना हरी एका फिरग जयंती चड जावन 1% या 1.5% कुटुंबाक देवान भुरगीं दिवनात. भाग्यवंत मनशां ती उडास दवरा. केन्नाच चुकोवन तांचे विरोध एक सोबदी उलयनाकात, तांच्या मोतीक दुखयनाकात. ती भाग्यवंत मनशां. सगळो संवसार तांची भुरगीं मोस्त बरेपण करतात. हर एका संगतींनी उखल्लो तांचो हात. काजाऱ्यांक तांची भुरगीं मात भुरगीं जाल्यार कोणाक देवान भुरगीं दिवनात. संवसार तांची भुरगीं. पूण ह्या 4 वर्गांक त्या वेळाचेर थोडे पटी ना समजणे वरवीं आमच्या काळारी लोकांक थोडे पटी व्यंगी उलयल्लें आसा. दया कर उलोवचें न्हय. जो कोण असल्या संगतींत व्यंगी उलयता तो रसल्या रसनारा विरोध उलयता. हें समजून घेवचें. आनी कितें जालें, ते 10 जण आयले आनी येताना नामानान तो आयिल्लो म्हाका प्रवादी गूण करतलो. एक प्रवादी आसा म्हूण समजून आयिल्लो. कोडकार देवत्व आसा म्हूण आनी कोडकारांचें तें मागणें पळया, तांणी आमकां गूण कर म्हणून मागोवंक ना. आमची बिरमोत पाव. सर्व मागण्या पैकी पवित्र पुस्तकांत तें व्हरतें मागणें मोटवें आनी बोळादीक मागणें म्हळ्यार हें मोगाचें न्हू. हरी एका घडये आमच्या तोंडांत तावन हीं उतरां येजय, देवा म्हजी बिरमोत पाव. तितलेंच. हांवें सांगाचें म्हणना, म्हजी पोट्टी वासचें म्हणना, देवाक गोत्त आसा न्ही. रसल्या देवाक सगळें गोत्त आसा. ताका जळारी विशांत ती गोत्त आसा, किडी विशांत ती गोत्ता, मुया विशांत ती गोत्ता. म्हज्या आनी तुज्या विशांत कळीत नाय. कळीत आसा देवा म्हजी बिरमोत पाव. आनी देव बिरमोत पावलो. हांगासर एक थोड्यो संगती आसात. त्या कश्टां आकांता वेळार ते सांगाता आसले. देखून कश्ट आकांत येताना आमी भियोवची गरज ना. चड लागीं येवंक जाय. संवसाराच्या सुरवेर तावनूच आमच्या कश्ट येताना लोकांनी देवाक बोब मारल्या. पवित्र सबाई लागीं आयल्या. हे 10 जण तांच्या पिडेंत सांगाता आसले. गूण जावन वसा म्हूण सांगता आसतना तातूंत 9 जण जुदेव खंय, एकलो मात समारियागार. ताका तांणी परतून पयस लोटलो खंय, तूं आमच्या जातीचो न्हय सायबा. मनीस सुखांत एकामेकाक वळखना, कश्टांत मात्र वळखोचें. हें एक लिसांव आमी घेवचें. आनी एकदम तो बरेपण आसा. थंय कांय 10 आसले की 20 आसले की गोत्तुनात, पूण एक समुदाय जावन कश्टा वेळार तांणी समारिया मनशाक की ताकाय सांगात हाडला. ताचेंय बरेपण ते आशेल्यात. एकल्यान देवाचें बरेपण वळखालें. बाकीचे कांय घरा वचून कांय कुटुंबां सांगात आपूण हाडून आयले कोण ना. देखून बाकीचे पाड म्हणचे नाकात. बाकीचे कांय बायले भुरग्यांक पुरो आपूण हाडून जेजू कांय थँक्यू म्हणून आयल्यात जावंक पुरो. आज तुमी आयिल्ले बरीच, तुमचीं भुरगीं फाटल्यान आसात. मोगाचें न्हू, देवाक आमची विसर पडोवंक ना. आमची बॉब आयकता म्हणटा आसतना नामानाची बॉब देवाक आयकाली, कोडकारांची बॉबी देवाक आयकाली. वसू बरो जातलोय म्हूण सांगून प्रवाद्यान ताका धाडिल्लो, तो बरो जालो. जेजून बरो जातलोय म्हणून ना, तुमी बरे जाल्यात म्हूण धाडलें. आज आमी हांगा तावन वेता आसतना कितेंय आमचें तें उणेपण आसा, सोम्यान बरें केलां म्हणटा. देखून माते वाचो 20 अध्याय 20 वळ. जे कितें तुमी आशेतात तुमकां मेळ्ळां म्हणून पातयेया. आनी कोडकार पातयेल्ले बरें जावन गेलें. चलयेन सांगल्ले वरवीं थंयसर नामानाक भोगुल्लें आमच्या दिसपडट्या जिणयेंत कोणे एका साद्या मनशान, एका ल्हानशा मनशान थोडे पडी तुमच्याच भुरग्यांनी सांगल्लें आयकोन आयकणांतल्या भाशेन करचें न्हय. देव तांचे मरीपात आमकां जागयता. आनी हांगासर कोडकारांक तांकांच तांच्या काळजांत भोगलें. नामान कानीक हाडून आयिल्लो
देव खाणीक हांगा जेजू इसारी घेतना खाणी तुम्ही वसा साहेब दाखय आनी घरा वसा म्हणटा खाणीक ना गेहाजी आपलेशी जाल्लो प्रवादी आपलेशी जावंक ना आमकां एक आपोवणें आमी सकट मनशांनी चड आपलेशी जावंक नजो इल्लें जाय जाय पूण चड आशोवन आशोवन मनशांक आज जिणींत एका रितीन एक बेजारायची कर्ण घेतल्या हेंय आमी उडास दवरचें तो माती व्हरून सरपडलो आज आमी मातयेक सरपडचें न्ही माती केल्ल्या देवाक सरपडचें मोगाचें न्हू हें उडास आसूं दी देखून सुर्याक आनी चंद्राक नमस्कार न्ही सूर्य आनी चंद्र रचल्या देवाक नमस्कार हें सत आमी दिसपडटें उलय जाय देखून तो ताच्या नेनारपणान जावंक पुरो माती मणी व्हरता हांव आमच्या गांवांत म्हाका आसोवन दी ती पळोवंक म्हणून गेल्लो आमी माती रचल्या सर्वेस्पर देवाच्या पांयां तळा येवन देखून हर एका आयतारा आमी येवचें सांगतस आमकां थोड्यो संगती आसात अर्गां दिवंक उपकारी मनाचें जावं तें तुमी नियाळ करा कांय पट्टी केल्यार कांय 100 फुटाचो बूक पावचो ना देवान आमकां बरें केल्लें बरेंपण नियाळूंक किर्तन 50 हें वाक्य विसरा नाकात किर्तन 50 साम 56 वर्स 8 8वी वळ ये देवा तुका म्हजे कश्ट कळीत आसात तुवें म्हजीं दुकां पळयल्याय देखून जर तर आमी थोडे पटी गुठान जर तर रडल्या जाल्यार आमचे कश्ट आनी दुकां देवाक कळीत आसात असल्या बरोवशान आज आमी घरावेचे म्हणटा आसतना मागीर काल एक काजारी जोड्यांक मागीर थोडो नियाळ प्रासतलो एक जराल तरान एक कुटाम म्हणटा आसतना मोगाचें न्हू काजारी जोड्या म्हळ्यार एक कुटुंबांत एक 3 संगती त्या विशयान सर्तीक नियाळ मागीर करया कसल्यो त्यो 3 संगती हांगा असल्या सगळ्यांकी तुमी मोतीन दवरूंक जाय पयल्यान पयलें कुटाम म्हणटा आसतना इल्लीशी आस्त आसूंक जाय इल्लीशी आस्त आनी इल्लीशी आस्त म्हळ्यार इल्लो जागो कांय इल्लेशें भांगार हे सगळ्यो संगती एक घर कित्याक घरा एक कार्य आसूं दी सगळ्यांच्या घरा कार आसूं दी म्हणून म्हज्या मागणें आसूं दी मागीर कांय इल्लेशे बँकांत इल्लेशे पयशे हें सगळें एका रितीची आमची आस्त ताच्या परस चडीत मोगाचें न्हू आमची खरी आस्त आमचीं भुरगीं पवीस सभा ल्हान ल्हान जावन आयल्या एक काळ आसलो भुरगींच आस्त म्हूण सांगून आमच्या आवय बापायन धामून सांगलें आज आस्तच भुरगीं जाल्यांत वो विपार्यास देखून तें पोंताक पावना कुटुंबांत भुरगीं हीच आमची आस्त म्हणल्यार आमी समजून घेजय तो वळखाच्या फाटल्यान मस्तू संगती जातात हें एक जाल्यार मागीर देखून कठीण दुबळी काही आसूं नजो मग ती आमी पयस करूंक हर एकल्यांनी प्रयत्न करी जाय आमच्या थांकी प्रमाणे आमी वावरी जाय आमी मेहनत करी जाय एकामेका दोगांय जाणें कुटां म्हणटना आवयन आनी बापायन हाताक हात लावन कांय इल्लें दिसपडटें अभिवृद्धी जावंक वावर करूंक जाय कित्याक म्हळ्यार थोडे पटी न्हवरो मस्तू घोळटा वकाल उदकांत नाकशी बडयना थोडे पटी वकाल खंय खंय बारांच्या तेरीक वचून म्हणटात खंय खंय वचून परगांवा वचून गोळते आसा न्हवरो खंय खंय गुडाच्या आंगडी बसून सगळो दीस काडटा कुटुंबाची कांयच जबाबदारी कर असल्यो संगती आसात आमकां दिसता हें देखून आमी एकाक मात वयर करचें न्ही दोनीय पळोवंक जाय पूण हांगा ताचो कुटुंब आसात मोगाचें न्हू एकलो गोळता जावंक पुरो खंय पयस आनी एकली गांवांत आसा दिसपडटें मेहनत करता खाल एम्परा करता कांय कुंकडां बसता गी कांय 1-4 पपाय रुपया लावता कर दिसपडटें घालें म्हणलें करी जाय मोगाचें न्हू कुटाम अभिवृद्धी जावचें त्या दाळा देखून कोणाक दुरसोंची विशय न्ही आतां अशें जाता थोडे पटीन सांगत तसो दुसरें आसा मोगाचें न्हू इल्लीशी शिस्त जावंक जाय शिस्त थोड्यांनी आसा घरा कडेन गेल्ले कडेन ते घराच्या मॅटाच्या मुखार एक मॅट घालतात रब्बराचें मॅट घालचें घाल्याक तुवें वांडून तें देगेन दवरून हाचेर पांय पुसून भितर येवंक थोड्या जाणांक कहली गिरांत म्हणना येवचें ताचेरच दवरच्यो सगळ्यांक गुड्डावन आयले मेळ्ळे हाडले ताचेर बाकीच्यांनी त्यो वांडो गुड्डावन वयर येयचे ती शिस्त न्ही मोगाचें न्हू हे कुटां म्हणटाना थोड्यो शिस्त आसा शिस्त जावंक जाय आमकां सांगतच सकाळीं उठोवन जो मनीस दादलो मनीस जाल्यार दांत घासता जीब एक बरी नितळ करता तें टांग क्लिनर घालून आनी एक साबू मणी लावन एक तोंडाक एक जर तर मिशीन गुंडायना जाल्यार त्या मनशाक कालें म्हणचें ना हांवें हप्त्या केपटीं काडचें ओ ताप आयिल्लें बरें दिसता पळोवंक पळयतना त्या मनशा लागीं उलोवचें नाका म्हणटा ना कोणें खाड दवरता ताणें ट्रिम करूंक आसा ही शिस्त थंय चिंत्या कोणी एक चेडूं भुरगें ह्या बायल मनीस सकाळीं उठून सुरपानाकी भशेन भोंवता एक सकाळीं उठून एक जाली झाडिना कांय करिना मॅटार खाल घाललें कुंडाचें मेळ्ळें आसा तशेंच आसा तें गुड्डावून तूं भितर येवचें कालें म्हणचें शिस्त ना म्हण जाली आनी थोडी आसा न्हांवूंक गेलीं सगळ्यान उदक सगळ्या रुमान जालें थंयसर तें एक झाड चेंगी पुसचें कांय ना उदक तशें सोन भायर आयलीं आनी थोड्यान काय तो साबाचो पेस्ट खंय खंय मेळ्ळ्या कडेन पुरा चिड्डिलो काल ताटलो नवो
ना तशें जायना. एक थोडी एक शिस्त म्हूण जायची न्ही. तुमच्या उपरांत आयिल्ल्या मनशाक पयलें गेल्ली व्यक्ती एक डिसेंट आसा म्हूण बघाचें न्ही. ही शिस्त जायची, सगळ्यांकी जाय. थंय म्हणटना इल्लीशी आस्त चड नाका, उडास दवरा. कित्याक म्हळ्यार पयशे आनी पिशें सांगाता येता. मस्त पयशे आले आनी पिशें आसा. देखून हें समजोवचें, इल्ली आस्त जाय. इल्ली आस्त जाय. हे देवा म्हाका तूं एकदम भिकारी करनाका, हांव तुका दुरसान सड्डय दिनाका तुका विसरान. किर्तनाची उतरां, शिराकाची उतरां, भगवंत मनशाची उतरां, देखून इल्लीशी आस्त आसूंक जाय. निर्मळ मनशान मनशा बरी आसा जाय. इल्ली शिस्त आसूंक जाय. आनी तिसरें भक्त. आस्त, शिस्त आनी भक्त. भक्त जाय मोगाच्यानो. देवाचें आदार नासतना कितेंच जायना. जस्ट टेक इमॅजिन, कितल्याशा मिलिया वर्सां जावन ही भुमी अशीच गुंवते आसा. जर तर कांय 0.0001 जर तर देवान ताचें ॲक्सीस चेंज कर, तितकेशें नीट जाल्यार एकूच एक पात्रा वयर पातोर उरचो ना. एका मिनटाक कितलेशा किलोमिटर स्पिडार ही भुमी गुंवता. सायन्स तुमी पळया, फायंड आवट करा, हांव सांगना. जर तर कांय तितकेशें स्पीड गुवली या तितके उणी गुवली, काल हें जायत. दर्याचें उदक कांय वयर येता की भुमी वचोन कांय दर्यान गोत्तू ना. काल हें जायत म्हूण गोत्तू ना. देवाची मांडावळ मोगाच्यानो. देखून हर एका घरान. आनी हो म्हयनो मरये माय भेटयल्लो तेर्साचो म्हयनो. काली गळ्यांत घालून भोंवचें नाका. गळ्यांत घालचें पेशेंट जावं की बरो. तें हातांत गुवाचे मुनयो हातांत आसा जंय. हर एका दिसा सांजेर मोगाच्यानो एक मागण्याचें वातावरण कुटुंबांत आसूंक जाय. आंबोरी केली ती व्हडल्यान गुठान न्हय, ती कुटुंबाचें मागणें तें. पोरू आमच्याच थंय फ्लॅटां आसात. तांचो एकलो क्रिस्तांव न्ही. आमच्या एका क्रिस्तांव स्त्रियेक म्हणलो की निकलां इल्लाली ते बाय्याक प्रार्थने मालपुजा रे. मोगाच्यानो ती अजाप जाली, शेरमेली. बरी मनीस ती. ದುಂಬು ಮಾತ ಬಯ್ಯಾನಗ ಮಾತ ಗಾಯನ ಮಾತ ಕೇನೊಂದಿತ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಕೇನು ಜತ್ತೆ ಭಯಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತ ಇಜ್ಜ ಇತ್ತೆ मागीर म्हणालो की प्रार्थने मालपोड म्हणालो की मोगाच्यानो त्या अंताक पावले आमी. देखून मोगाच्या वडिलांनो तिसरी भक्त. कुटुंबांत मागण्याचें वातावरण आसूं दी. सगळें वायट देवसाराच्यो सक्ती पयस धांवतात. घरांत व्हडलें घर म्हूण सांगना हांव. आमच्या मालगड्यांत हांव देवून आयिल्लें. आंबोरी, तेर्स, एक वांजेलाचें वासाप, एक जेजूची सुवार्ता वाचची, एक 2 कांतारां व्हडल्यान म्हणची. सुरवेर पळया, ती 100 कंतिको बाई हाट येतालीं, हांगाच्या मालगड्यांक येतात. पळय आतांच्या हिसारा 100 कंतिको म्हणल्यो आसा. तें कालें हें म्हण खावचें गे तें लेसा भशेन या कलें वेपारा भशेन कांय खावचें गे म्हण विचारूंक आहात ना. मोगाच्यानो अप्रूपणी वाड्यांत मोरयेच्या कांतारा विशयान कॉम्पिटिशन गी सगळ्यांनी म्हणूंक सांगा जाय. नात येनात आतां. कित्याक येनात? कोणा दुरसोवचें? हांव दुरसाना, तुमी तर दुरसा. तुमी तर कारण ताका कोणाक दुरसोवचें नाका. मोगाच्यानो ह्यो 3 संगती कुटुंबांत सगळ्यांनी. कित्याक म्हळ्यार आमी हर एकल्यांनी अभिवृद्धी जावंक जाय. येवच्या वर्सा या फिरग जयंती आनी एक 10 मणी नवीन कारां ये जाय. आनी एक 15 तिके सेकंड हँड मणी येवं दीत. 25 जालीं. आनीक एक 25 एक नवीन बायकां ये जाय. आनी एक 50 सेकंड हँड मणी येवं दीत. अभिवृद्धी ती जाय जाय न्ही. हर एका संगतीनी देखून इल्लीशी आस्त आमकां आसूं दी. पूण ताच्या प्रसडीत भुरग्यांची आस्त कुटुंबांत आसूं दी. इल्लीशी भक्त आनी इल्लीशी शिस्त आसली जाल्यार आमचीं कुटुंबां पवित्र जावच्यान ही आमच्या जागी ना म्हणून न्ही आसा. असल्या एका संदर्भार आमकां आनी एक आपोवणें. हे देवा असो एक दीस तुवें दिलाय आनी फाटीं बसुल्लीं ह्या कुटुंबाच्या लेखार आमकां आज एक दीस मेळ्ळो. ही कुटुंबां नात तिनाल्यार कालें करचें कांय करूंक जायना. पूण फाटल्यान आसात कारणांतर तुमकां तुमच्या कुटुंबा सांगाता येवंक जावना. ती खंय आसल्यार सोमा तांचे पासत मागा. देवान फाव केल्या येवच्या वर्सा परतून हें दीस करता आसतना हाच्या प्रसडीत 3 तांची रजा. सुरवेरत वर्साच्या सुरवेरत पिर्ग जयंतीक असल्या दिसा कुटुंबाचो दिसा 3 तांची रजा येतात. त्या दिसा करूंक की पुरो गुत्तू ना आमकां. पूण पयस आसात. कामा निमती येवंक जावना. एक घडीभर मावून रावया. देवाक आमची विसर पडोंक ना. देवाक आमची बोब आयकता. आनी हर एका बोबेक देव स्पंदन करता. हो पयलो भाग. दुसरो भाग मोगाच्यानो आमच्या कुटुंबांत इल्लीशी आस्त देवा दी. आमकां तूं वाटेर पडोवंक सोडनाका. आमच्या घरांत एकमूट जेवणाक उणें जावंक दिनाका. इल्लीशी शिस्त आमचें तें आसूं दी. कशेंय कचरा भशेन आमी करचें व्हरूंक नजो. देवा आमकां सोडनाका तूं. शिस्तीन वाडोवंक आमकां आदार दी. आनी तिसरें हे देवा आमकां तुवें भक्त दिल्याय ती भक्त बंद करूंक सोडनाका.
थदांस तुज्या मोगांत रावोंक हर एका दिसा सांजेर हात वयर करन हे देवा तुका अर्गां होगलाप दिवंक तूं आमकां फावो कर आमेन. सतमंताचे मागणे आमच्या भावार्थाचे गुट तातूंत 8 गुट आसात. चिंतून सांगाता घट्ट ताळ्यान कित्याक म्हळ्यार खंयसर सतमंताचे मागणे घट्ट म्हणटात सैतान थंय बिलकुल रावना, सर्व सांकळी तुटोन पडटात. सांगत असे कलती विनंती ज्ञानार्पणान कालें कालें अन्न पेंगटांत गोमट्यांत माळ्यार उतवार फुड्यांनी पांयांक बांदूंक सुरू केलां कालें गुत्तुना. तर आसा जाल्यार मोगाच्यानो सर्वेस्पोर देवाचेर पातयेनी दवरा, आमची पातयेनी नाड्याचेर न्हय. आमची पातयेनी ते नाडे रसुल्ल्या देवाचेर. देखून कांय घरांत कांय अन्न गुटान दवरलां जाल्यार दैरान तें आजकान नान्याचेर अन्न घाला, नाजाल्यार गुटान अन्न विगार बापा लागीं दिया, ताची बंदोबस्त ते करतात. सगळें सोम्याचेर पातयोन कांय तांब्याचें आनी कांय पितुळेचें आसल्यार म्हाका दिया, बरें मोला ताका तें हांव व्हरतां. सांगात आमी म्हणया सतमंता देवाक सर पोतवेदारा बापाक सर्गा आनी प्रथमेचार असणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबाळलो, हांव मोरयेंत लावन जल्मालो, पोंस पिलाताका ताणें दोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो, सर्गार सोडलो, सर पोतवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकांचें मोगसाणें कुडीचें जिवन कोण ससनाचें जिवीत आमेन. आमची बोब सर्वेस्पोर देवा मुखार पावोवन दी. आमच्या सगळ्यांच्या नांवान ही तोडी भाव भयणी ही मागणी उबारता आसतना आमची जाप भावार्थाची जावं दी. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आय. बापा आमचे मागणे आय. बापा पवित्र सभेच्या मुनेऱ्यांनी सदांच उपकारी मनाची जावन जिवंक आनी तुजे सशी सर लोकां सारकी कळीत करूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. आमच्या देशाच्या आडालते चलोवन व्हरच्या सर मुखेल्यांचेर तुजें बेसांव घाल. तांणी सदांच उपकारी मनाचे मुखेली जावन वावर करूंक आनी देशान शांती समाधानाचे राज स्थापीत करूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. आमच्या फिरगजेंत आनी कुटुंबान कुमोग केलेल्या सर भावा भयणींक तुज्या बेसांवांनी भर. तांच्या उदार मनान हजारो वांट्यांनी प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. संवसारभर तुजे मिसांव मुखारसून व्हरच्या सर मिशनरींक बरी भलायकी दी आनी मिसावांचे उर्बेन तांकां बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. समेस्त युवजनांनी उपकारी मनाचे जावन जियेशें कर. तांच्या वडिलांक काल जावन जियेवंक आनी देवबिरांतीन वाडोवंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. ह्या एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्लेल्या आमी सर्वांनी उपकारी मनाची व्यक्ती जावन कुटुंबांची जियेशें कर. आमी सदांच मागण्या आनी सेवे मुखांत्र तुका महिमा दिवंक फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. आज आमी बगंबिला पयल्या वाड्याची आमची पात्रण जेजूचे ल्हान फूल सांत तेरेजाचे फेस्त आचरण करता. तिच्या देखी मारिफात आमच्या वाड्यांत जाल्ल्या बऱ्यापणा पासत आमी अर्गां दिता आनी वाड्याच्या सर कुटुंबांनी सांगाता वावर कर माया मोगान जिवंक कृपा दिवून मागता. बापा आमचे मागणे आय. तशेंच आज कथोलीक सभा पाणीर गटाक काजारी जोड्यांचो दीस आचरण करता आसतना आमच्या फिरगजीच्या सर काजारी जोड्यांनी आखेर पर्यंत तांच्या कुटुंबां सांगाता जियोंक तांकां बरी भलायकी मोतीचें समाधान दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. आमच्या सगळ्या दिएससी पासून मागया. आख्या संवसारांतल्या सर्व कुटुंबां पासून मागया. विशेष जावन काजारी जिनियेचो फळ जावन जो कुटुंबांक भुरग्याचें देण येना ती आश येता तेका भुरग्या पासून हे देवा तुजी खुशी तर
भलायकेवंत भुरगीं तांकांय तूं फावो कर म्हूण मागता या आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन. स्वीकार कर बाबा, स्वीकार तू कर, स्वीकार कर बाबा, स्वीकार तू कर, स्वीकार कर बाबा, स्वीकार तू कर, स्वीकार कर बाबा, स्वीकार तू कर. म्हणले बाबा काय ना या संसारात सर्व समचिते मोगादिने आमकां भेटयता बलिदाना पवित्र आमचे अस्गर्जीने. स्वीकार कर बाबा, स्वीकार तू कर, स्वीकार कर बाबा, स्वीकार तू कर, स्वीकार कर बाबा, स्वीकार तू कर, स्वीकार कर बाबा, स्वीकार तू कर. जग बापाचोवे तुका दिता आमकां सनी हे गुटांक सगळे सेवेक आमची देणी समर्पिता. बंधन कर आमचे जिवीत मुक्ले. स्वीकार कर बाबा, स्वीकार तू कर, स्वीकार कर बाबा, स्वीकार तू कर, स्वीकार कर बाबा, स्वीकार तू कर, स्वीकार कर बाबा, स्वीकार तू कर. सोवे आमची धनहर पिता, जीवन आमचे नंदन कर म्हूण लाले माता. कुशीक तुजे काळजां आमची काळजां भेटयता. माया मोगान जीवन तुजो आदार मागता भेटयता. उनो वासू अर्पिता. स्वीकार कर बाबा कानिको, भुरग्यांनी तुज्या हरपुच्यो. म्हज्या भावा भयण्यानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी नेमीक आमच्या नेक्या पयसुबेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घे. प्रितीच्या बापा, तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उदेशी आमकां सर्गींच्या आनंदाक पावय. या आमी मागता तुज्या पुरबायाच्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते
सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैश्य आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय जेसू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी इश्टगा सोडून पयस गेल्लीं, तरी तुज्या पुताच्या रक्ता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगेंत घेतलीं. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर तूं बापा संपूर्णायेन एक, तशींच तीं संपूर्णायेन एक जावच्याक तुजे पवित्र सभेंत तूं तांकां एकठांयताय. तुज्या जिनस्वार कर्तुवांनी तुजी जानवाय वाकणच्याक तूं तांकां तुजी परसा जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून देवदूतांच्या सर्व दळबारां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायतां. Povit, dălbarațo सर्वेस परतून. सदानी संसार ठेवला तुझ्या वैभवा. उसर्गी तुकाचे, उसर्गी तुकाचे. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे. उसर्गी तुकाचे, उसर्गी तुकाचे. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंतेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मोरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोची. तेच परी जेवण जातच ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें येरगात. पातकाचे बोक्साने मेळच्या तुमचे पासूत आनी सुमेस मनशां पासूत तें वारोतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. Bawarta sogutu pergetuya. Jesu melo, Jesu jiwa sala, Jesu novia. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या आमा समेस्तांनी पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा,
आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती जुजे ती सोपती भगेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवाल्यांत त्या तुज्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. मोगाच्या भावा भयण्यानो, कुटुंबा जिवितान जावं दी या धार्मीक जिवितान जावं दी थोडे पटीन खायलें सड उणें जाता. थोडे पटी इल्लो मनस्ताप येता, बेजाराय आसता, कंत आसता. तामीळ भाशेन तें पोदुत्त म्हूण येत कोण ना, तेच्यो सांगती अश्यो आसात. नेनेचदेल्ला नडेंद विठाल दैवम एन्रुमिल्लै नडंददेल्ला नेनत विठाल नेम्मदी इंगेमिल्लै. अर्थ इतलोच आमी चिंतलें पुरा जाल्यार देवाक काम ना गय, आनी जाल्लें पुरा आमी चिंतून बसल्यार आमकां न्हीद ना गय. थोड्यो संगती इल्लें चड उणें जाता, तुमच्या जिणेन जाता, आमच्या धार्मीक जिणेन ती जाता, पूण देव आमच्या आदाराक येता. देखून हर एका फावटी आमी म्हणचें मागणें येवा तूं आमच्या आदाराक ये, आमकां सोडून घालनाका. जावं पुरो हांगा आसल्या कुटुंबा मदीं थोडे फावटी इल्लेशें ना समाधान, इल्लोसो मनस्ताप, इल्ली कंत, बेजाराय आसूंक पुरो. आमी सकट कुटुंबाक, तुमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या कुटुंबाक सोम्याच्या पांया तळा उबारया आनी भावार्थान सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां भगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां खाळ तुमचे सोवे आसूं. माया मोगसान एकवट सगूत जावं एकामेकां आमी शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराची पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिली संवसाराची पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिली संवसाराची पाप करतले आमकां शांती दी.
ओ जेजू, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सोमेस्त सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. Aşık nasa, kalis muce, lalev nasa, ye Jesu, simchak tuka, ye vegi bukta bhainan tuja, kalis muce, aşık nasa, kalis muce. Lalev nasa, ye Jesu, simchak tuka, ye vegi bukta bhainan tuja. Kalis mujhe, lale nasa, ye Jesu, simchak tuka, ye vegi bukta bhainan tuja. तुझी सेवक मोग तुझो बघून काळीज करता गाया सर्गीच्या कण्या दैविक तुझ्या येण्या जीवन सलामावा हुंडो जाऊन येता अज्ञान बिडार करता सगळं तुका देता बघ मुझे तुता बळटा बावडू कसो हांव तुजो उपकार काळीस मुझे आशेर नसा काळीस मुझे lalev nasa, ye Jesu, simchak tuka, ye vegi bukta bhainan tuja. महिमेवंत देवा आमच्या बापा, जेजूच्या आमोली कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक संपूर्णयेन
ताच्या देव सैबांत आमकां वांटो दी. या आमी मागतां क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. थोडो वेळ आमी सुमयाक परगट तरान मान करया आनी कुटुंबा पासोतो देवाक अर्गां दिवन ताची मजत सर्गार्तावन संवसाराक आमी जोन घेवया. आमकां रुसुल्लो, आमकां पोसुल्लो, आमकां ह्या हंताक अन्न पायिल्लो. आमच्या जिवा भितर आसच्यो हरी एक शिरो, हरी एक संद, हरी एक हाडां, हाडांचो सार आनी हाडांचो बोंडू सयत रसुल्लो. आमचें काळीज, आमच्यो किडनी, आमचो मेंदू हें सगळें रसुल्लो देव. आमकां एक आकार आनी रूप दिल्लो देव आमचे समोर आसा. हे जेजू, तुजे भायर आमकां कोणी ना आनी तुका सोडून आमी वेचें तरी खंय. तुजो आमचो आदार, तुजो आमचो बरवसो, तुजो आमचें बोळ, सगळी आमची पाती न्ही तुजेर. पूण जेजू, आमी अस्कत, आमचे सगळीं आमकां कितेंच करूंक जायना. देखून संपूर्ण आमची पातयेनी आज आमी तुजेर दवरता. आनी विशेश जावन आमच्या कश्टां आकांता वेळार, आमच्या रण्या आनी रुदना वेळार सुमया तूं आमचे सांगाता राव आनी आमकांय तुजे सांगाता रावोंक तूं बोळ आनी घटाय दी म्हूण सांगून मागया. आमी मौनपणी बसया आनी किर्तन 40 आनी 100 आमचें कर्ण घेवया. किर्तन 40 आनी 100 हांव वाचतां, तुमी तुमचेंच कर्ण घेवया. हीं किर्तनां आमचे पासो तूं देवान दिल्यांत.
कीर्तन 40 आनी 6. देव आमचो आसरो. देव आमचो आसरो आनी आमचें बोळ. कश्टां आकांताच्या वेळार दिवंक सदां तयार. देखून भूंय कांपात जाल्यार, दोंगर दर्याचे गुडायेंत पडतीत जाल्यार, दर्याचें उदक गरजोन घेनात जाल्यार, आनी ताचे उसांबळायेन दोंगर तरतरतीत जाल्यार आमी भियोंची नांव. दळबारांचो सर्वेस्पोरो आमचे सोवें आसा. जाकोबाचो देव आमचें कोटें. एक न्हंय आसा, तिचे फांटे देवाच्या शहराक, परमेश्वराच्या पवित्र निवासाक संतोश हाडटात. देव शहरांत आसा तें हालचें ना. दीस उदेताना देव ताच्या आदाराक येता. राष्ट्रां तरतरतात, राजवटां दंडळटात, ताचो ताळो गरजाता, पृथ्वी विरून वेता. दळबारांचो सर्वेस्पोरू आमचें सोवें आसा. जाकोबाचो देव आमचें कोटें. येया सर्वेस्पोराचीं कृत्यां पळया. पृथ्वेर ताणें केल्यांत विचमेता. पृथ्वेर शेकान शेक तो झुजां सोंपयता. दोनू तो मोडता, बाल्यांचे कुडके करता, डाल उज्यांत घालून लासता. शांत रावा, हांव देव म्हूण वळखून घेया. राष्ट्रां मोदें सर्वश्रेश्ठ, पृथ्वेर सर्वश्रेश्ठ, दळबारांचो सर्वेस्पोरो आमचें सोवें आसा. जाकोबाचो देव आमचें कोटें. एक घडी भर मौन रावया मोगाच्यानो. कीर्तन 40 आनी 6. आमच्या जिणयेक एक नवी दिशा दिवं दी. भोव अपुरबायेचीं उतरां, 1-2 उतरां मात्र ताचो एक मुठव्यान एक अर्थ मात पळोवया, नियाळ नाका. सुरू करतना म्हणटा, देव आमचो आसरो आनी आमचें बोळ. कश्टां आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. देव ताच्या रस्नांक सोन घालिना, तो सांबाळटा. देखून भूंय कांपात जाल्यार, दोंगर दर्याचे गुंडायेंत पडतीत जाल्यार आमी भियोंचे नांव. मोगाच्या फिरगसकारांनो, खंयच्याच संदर्भार भियोंक वचनाकात. 2019 न्हय, 3019 कितें जावंक आसा देवाक कळीत आसा. ही जाय जाय आमची पातयेनी. 2019 कितें जाता तें देवाक कळीत आसा. चरित्रां ताणें बरोवची आनी आमकां चरित्रेन ताणें सोडचें. देखून आमी भियोंची नांव. दळबारांचो सर्वेस्पोरो आमचें सोवें आसा. जाकोबाचो देव आमचें कोटें. देव शहरांत आसा तें हालचें ना. ही पातयेनी आमकां आसूं दी. कसलीं एक किर्तनकाराचीं धैर्य दिवचीं उतरां. आनी ओळ 40, कीर्तन 40 आनी 6 ओळ 10 हें वाक्य आमचेंच करून घेवया. शांत रावा, हांव देव म्हूण वळखून घेया. बी स्टील अँड नो आय एम गॉड. कितेंच करूंक कांय दिसनातल्या वेळार, आपोडलें खंयचेंच पोंताक पावनातल्या वेळार, देदेस्पोर जावच्या स्थितीक पावता आसतना हें किर्तनाची ओळ आमची करून घेवया. शांत रावा, हांव देव म्हूण वळखून घेया. म्हज्या मामाची धूव एक धार्मीक भयण आसा. पयस आतां अर्जंटिनांत वावर करता. 3 वर्सां हेपटी आयिल्ल्या वेळार आमी बसून तरेपटी
पवित्र पुस्तकाच्या वयरी नियाळ केल्लो आसा, थोडीं सवालां जापी सोदुल्लीं आसात. ह्या ओळीचेर म्हजी भयण म्हाका म्हणाली, फकत शांत राव आनी देव म्हूण वळखून घेवचें मात पावचें ना. ती म्हणाली एक वाक्या मुखार वचून, देवाक देव जावन रावूंक सोडा. अलाव गॉड टू बी गॉड. आमी रचना, देव रचणार मोगाच्या न्हू. रचणाराक रचणार जावन रावूंक सोडा. त्या उतरांत मस्त गुंडाय आसा. चिल्लार संगतीक देवाचेर शीन उसारले थोडे संदर्भ आसूंक पुरो. थोड्या संदर्भांनी देव आसा जाल्यार अशें कित्याक जाता, दुबाव उसारले आसूंक पुरो. बरो देव कित्याक म्हाका अशें करता म्हूण सांगून देदेस्पर जाल्लीं गणितां आसूंक पुरो. शांत रावा आनी देव देव म्हणून वळखून घेया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आनी असल्या बोगनांनी मोगाच्या न्हू आमी एक कन्नडा भजन आमी गावया. ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೀ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ. ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೀ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು, ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ. ನನ್ನ ತರದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ. दिंबीर आमी पडया आनी सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक येद्या मोडा सक्रामेंता वडा भक्तीन आनी मानान आमी घेवया. Sacramentum
मोकळा जेजू, तुझे मुखार दिंबे रसच्या या भाव भयणीच्या काळजांत कुडींत या मोनांत कसली दूख कंत बेजाराय पिडा आसा जाल्यार सुम्या तितून वार तांकां बरी भलायकीतून दी, तांच्या मोतीक समाधान दी, आतां पांयांक सवकासाय दी, तांच्या घराच्या मलगड्यांक आनी पिडेस्तांक सुम्या तूं बरी भलायकी दी म्हूण मागता आसतना विशेष सावन प्रायवंतांची सेवा करतल्यांक तुजी सुबाम आशिर्वादां दराळ तूं दी. पिरगजेंतल्या नेणट्या भुरग्यांक सर पिडेंतल्या आनी आपायांतल्या राखून व्हरो. जर तर हांगा आसच्या कोणी डाक्टर नर्सां आसात जाल्यार सुम्या तांकां सर तरांच्या पिडेंतल्यान तूं राखून व्हरो. तांच्या वाहनांचेर, तांच्या जाग्याचेर, इतलाचेर तुजें बेसांव तूं घाल. वाऱ्या थावन, गडगड्या थावन, जगलण्या थावन, रानवट मनजाती, जीवदाळी तशेंच आवरा थावन तांकां तूं रक्षण दी. हे जेजू आमची बिरमोत पाव. प्रार्थुया. ये देवा विचित्र सक्रामेंता खाल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. मोगाच्यानो, आज काजारी जोड्यांचो दीस या ताच्या की कुटुंबाचो दीस आमी आचरण करता. फादर क्लिफर्ड फेर्नांडीस हे मीस भेटोवन मुखार हॉलांत तांची आनी एक शिकोवन आसा कुटुंबा जिविता विशीं. ह्या संभ्रमाक हजार जावन मीस भेटोवन ह्या संभ्रमाक कुमोग केल्ल्या फादर क्लिफर्ड फेर्नांडीसाक हांव काजारी जोड्यांच्या नांवान आनी फिरगजेच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. Cristo.